म्हापशेच्या मार्केटांतल्या घडामोडींचेर देखरेख दवरूंक म्हापशे पालिकेन लायिल्ले 15 CCTV कॅमेराज खंय बंद। एप्रिलान खंय खासदार निधींतल्यान 1 कोटी रुपया खर्च करून सगळ्या 20 वॉर्डांनी 83 सुवातींचेर हे कॅमेरे लावपाचे थारायल्ले, मात खंयच्या कडेन कांयच ना। म्हापशाची नगराध्यक्ष म्हणटा बेगीनूच काम हातान घेता। मंगळारा गणेशपुरी वाठारांत डॉक्टर घाणेकराच्या घराचेर दरोडो घाल्ले उपरांत ही गजाल उक्ताडार आयल्या। म्हापशेच्या शार मार्केटांतले घडामोडींचेर देखरेख दवरूंक म्हापशे पालिकेन लायिल्ल्या 15 CCTV कॅमेरा बंद पडल्यात। एप्रिल 2025 MP फंडांतल्यान 1 कोटी खर्च करून पालिका वाठारांत सगळ्या 20 प्रभागांनी 83 सुवातींचेर कॅमेरा लावपाचें थारायिल्लें, मात अजून कांयच जालें ना। गणेशपुरी वाठारांत डॉक्टर घाणेकराच्या घराचेर दरोडो घाल्ले उपरांत सिस्टम अलर्ट। आम्ही हांगा एक प्रपोजल हाडलेलो जेका सगळ्या कावन्सिलरांनी युनॅनिमसली 2021 ह्या वर्सान युनॅनिमसली सपोर्ट करून 45 लॅक्सान MP फंड ना जाल्यार 15 फायनान्स कमिशनान हे पयशे स्पेंड करून ऑल ओवर म्हापसा सगळे जंक्शन जावं सगळे जे मेन एरिया आसा ते एरियांनी म्हणजे वॉर्ड इंडिविज्युअल वॉर्ड 20 वॉर्ड आसा ते वॉर्डाचे मेन एरियाज, त्या भायर जे आमचे मेन जे पब्लीक एरियाज आसा जशे की गार्डन्स, मेन जंक्शन्स आणि जे पब्लीक एरियाज जसे की मार्केट आसा ते सगळे एरियाज धरून CCTV इन्स्टॉल करून कंट्रोल रूम जे पुलिसाचे आसा ते तेंकां तेंचे एक्सेस दिवचे अशें आमचें डिसिजन आसा। हो क्वेश्चन आयज BJPचे जे प्रशासन आसा पळय तेंकां विचारपाक जाय की तुमी ते रेजोल्युशन जे आमी घेतले आनी जे आमी तेंकां सपोर्ट केले घेवपाक हे MP फंडांसून जे व्हडलो अमावंट आसा न्हू 45 लॅक्स हो व्हडलो अमावंट आसा, त्या कारणाक आमी हे 15 फायनान्स जावं MP फंडांसून डिसायड केल्ले घेवपाक। ह्या फंडांसून तुमी कित्याक इम्प्लिमेंटेशन करूंक ना? नगराध्यक्ष म्हणटा पळोवणी जाल्यार एस्टिमेट जालो बेगोबेग घालता। सध्या आमी जे ओवरऑल इन्स्पेक्शन केल्लें आनी फूल म्हापसा रिलेशनान आमी ज्या जाग्यांचेर एंट्री पॉयंट्स प्लस आमचे मार्केट एरिया आनी मेन सिटीन जे पॉयंट्स आसा ते आमी सगळे इन्स्पेक्शन करून आमी लिस्ट आउट केल्ले आनी त्या प्रमाणे ITG कडल्यान आमी तेंचे सगळ्यांचे एस्टिमेट घेतलेलो आसा आनी हो एस्टिमेट आतां आमकां लास्ट 2 विकांनी येयल्लो आसा आनी तो आतां फुडें आमकां प्रोसेस करपाक MP फंडांसून आमी तो घेतलेलो आसा म्हणून आतां तो श्रीपाद भाऊ कडेन आमी तो फुडें प्रोसेसाक धाडटले। इतक्या मजगती गणेशपुरी वाठारांत CCTV लावपाचो गणेशपुरी विश्वस्त मंडळाचो प्लान। बंद आशिल्लो बस स्टँड रिनोवेट करून खंय चॅकपोस्ट करतले, पुलिसाचेय खंय सहकार्य जाय। मजगती चोरांक सोदूंक पुलिसांची 7 टिमी गोंया भायर। स्टुडंटा खातीर हांव ओमकार फळारी।